थंय क्लब हाऊस जाला म्हणून कितें बोवाळ जाता, कितें इश्यू तो? काल मध्ये व्हिडिओ पळयला मरे ते आरजीएफ आमचो फाल्यां काल क्लॅरिफिकेशन दिलां मरे. ना म्युन्सिपाल्टीन बांदला म्हणटा ते म्हणटा पयलीं कचरो उडयताले आनी आतां तो क्लीन केला म्युन्सिपाल्टीन, बरी शेड बांधल्या. ती शेड एक्चुअली कितें क्लब हाऊस काय तुम्ही शेड कित्याक लागून तुम्ही आम्ही पयलो म्युन्सिपाल्टीन बांधला म्हणून ना थंय सांगता आमकां तुम्ही. दिसलें सिलिंडर दिसलो, थंय सोफा आसा भितर दवरलेले, खुर्च्यो आसा दवरलेल्यो, प्रोजेक्टर असलो, प्रोजेक्टर आसा. लायटीचे कनेक्शन आहा. आमकां तें कळपाक जाय की तो क्लब हाऊस काय कितें बांदला. कचऱ्याची शेड असल्या क्लब हाऊस कसो आसता? कचऱ्याची शेड न्ही, तो म्हणटा ब्लॅक स्पॉट आशिल्ले थंय आनी खूप घाण जाताले, लोकांची खूप कंप्लेनी आशिल्ल्यो. म्युन्सिपाल्टीन थंय निवळ करून बरें कितें तरी बांदला. कितें बांदला ते खबर ना, पूण लोक म्हणटात शेड बांदल्या मरे, ब्लॅक स्पॉटाची शेड बांदल्या. शेड बांधल्या. सो तितून भितर म्युन्सिपाल्टी खातीरच पार्ट आसा भितर, म्युन्सिपाल्टी खातीरच इलेक्ट्रीक ट्रान्सफॉर्मराचो एक हे आसा भितर, जंक्शन बॉक्स आसा. पॅनल बॉक्स ते हय जंक्शन पॅनल बॉक्स तातूंत आसा ते शेडी प्रोटेक्ट करपा शेड तितले कवर केला आसतले. म्युन्सिपाल्टी खातीरच. थंय मरे पयलीं काय हो आतां इश्यू आतांचो. पयलीं थंय असो तरेन ब्लॅक स्पॉट आशिल्लो, अक्षरशः थंय किडे पडटाले. त्या टायमार टीव्ही पिवचो आमचो दामू बोरकर सर थंय तेन्ना तो एक्टीव, आतां दामू गोयाचें वय जालां, त्याच वेळार तो एक्टीव आसतना तो थंय भरपूर काम करतालो. आतां आमचे लोकल सगळे थंय काम करता. ताणें ते ब्लॅक स्पॉट क्लीन करपाक लागून ते शेड मारले. आतां शेड बांदपाक आसतना थंय तेंच्यांनी सांगले कोण भुरगे येवन बसता आसतले, ते बसपाक चेअर दवरलो आसतले, चेअर दवरले आनी कितें दवरलें सांगले कशें आसता थंय भुरगे थंय खूब सांगले थंय वाड्यार सगळे भुरगे थंय पयलीं जमता थंय एक तो तांचो स्पॉट पयलीं विक्रांत स्पोर्ट्स क्लब आसतना, युनायटेड यूथ ऑफ सब आसतना आमी थंय कशें वांगडी तेन्ना थंय बसताले, खबरी मारताले. आतां ते सांगले बसतात बसता आसतना थंय खुर्ची दवरले आसतले. हाजो थंय कितें तुमी कितें म्हणलें सिलिंडर क्लब हाऊस भर वाड्यार आनी मेन जंक्शनाचेर क्लब हाऊस जावंक शकता. भर वाड्या त्या वाड्याची मेन एंट्रन्स तो चारी सायडीन घरां आसा, चारी मेन वाड्यार भितर सरपाचें जंक्शन तें थंय क्लब हाऊस जावंक शकता. क्रिटिसिजम करपा लागून कितेंय उलोवप हें गरजेचें म्हाका जाल्यार गरजेचें दिसता. क्लब हाऊस आसा ते फोटो तरी या कोणाकडे क्लब हाऊस म्हळ्यार कितें पत्त्यांनी खेळपा पडले, हे जुगार इलिगल एक्टिव्ह तो असो फोटो बिटो कोणें मारला. थोडे लोक एकठांय केल्ले हांगा आमी पयर इश्यू जो घेतिल्लो ब्लॅक स्पॉट ब्युटिफिकेशन ऑफ ब्लॅक स्पॉट म्हणून एक क्लब हाऊस टायप स्ट्रक्चर बांदला एट द कॉस्ट ऑफ टॅक्स पेयर्स मध्ये. सो हे आमी ऑब्जेक्ट केल्ले आनी काल ताजें रिएक्शन म्हण आनी वीच वॉज एक्सपेक्टेड लोकां एकठांय करून, कित्याक आमकां तेजे उपरांत फोनूय येयला त्याच लोकांचे जे कोण थंय उबे आशिल्ले तितूंतल्या लोकांचे आमकां फोन येयला, सरान आपयला, सरान वच म्हणला म्हणून आमकां ते जमा केले म्हणून. आतां ते सांगतात जो तो उलयतालो पळय तो सांगता की 15 वर्सां काँग्रेसीन कांयच करूं ना म्हणटा, 15 वर्सां कांय करूं ना म्हणटा मॅस जातालो म्हणटा. आतां कितली खबर ना 15 वर्सां आमदार कोण आशिल्लो, काँग्रेसी आमदार कोण आशिल्लो तेन्ना, आनी तूं खंय आशिल्लो, तूंय बी आमदारा फाटल्यान भोंवतालो समजला. काँग्रेसी आमदार दिगंबर कामत आशिल्लो. सो ताजी फेलियर ताजी इनएफिशियन्सी तूंच एक्सपोज करता समजला. आनी त्या कारणाक लागून थिंग मॅस जावपा पावला. आमचो एकूय हें कितें आसतलो, जेन्ना तूं डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन ऑलरेडी सेटअप केल्लें आहा जाल्यार तो वेस्ट कलेक्शन कित्याक जायना, लोकांक थिंग उडोवपाक कारण कितें पडटा. आनी सेकंडली इवन एक स्ट्रक्चर बांदलो दॅट इज म्युन्सिपल प्रॉपर्टी, तूं कोण ऑथॉरिटी दिला थंय सोफा घालपाक, गॅस स्टोव घालपाक, प्रोजेक्टर घालपाक आनी लायट टॅप करपाक, तुमकां कोण ऑथॉरिटी दिला. सो हें जेन्ना आमी काडटा तें कोण तरी डिस्टर्ब जाता. आनी कोण डिस्टर्ब जाता हांव तेका समजूंक शकता. एक कांय करूं ना कित्याक तो सद्या बेकार आसा समजला. ते दुसरे फॅमिली मेंबरांक खंय तरी कामां सक्सेसफुली आसा. ताजी एक भाव विवेक म्हणटा एक्चुअली सांगपाक तो डिसंट समजा, तो आपल्या ओन बळाचेर रावपा सारकें. पूण हांकां काँग्रेस गव्हर्मेंटा थ्रूच हें नोकरी लायिल्ली आहा. हाका कांय करूं पावल ना बाबा, हाका कांय करूं पावल ना अजून पासून जॉबा लावन पावल ना. घोडे ह्या स्टेटमेंटाचेर घोडे ताका फाल्यां जॉब लागपाक शकता सांगूं जायना. पूण हें विसरपा जायना तुमी की तुमचो आमदार जो आतां तो बीजेपी गेला डिफेक्ट जावन तोच आमदार आशिल्लो आनी तूं सांगता तें खरें. ताजे कारणाक लागून ते थंय मॅस जाताले कित्याक ताजे कसलोच इश्यू मडगांवचो सेटल करपाक ताका ताकत ना. असलेच हें करून उलोवपाचें. आमी तेका एप्रिशिएट करता आशिल्ले ते उलयल्ले जाल्यार की गणपती पंडाला पयशे मिसयूज जाल्या तेवूय कोण उलयना. आनी आमदारूय म्हणटा काँग्रेसीन पडप ना म्हणटा तो.
आणि हांगाय बी जे टॅक्स पेयराचे पैसे खर्च जाता मिसयूज जाता तेजेरूय टॅक्स पेयरान उलोवप ना हे खंय बसता कायद्यान. सो सांगपाक सोदता बाबा तुमचो आमदार रिस्पॉन्सिबल हे तुम्ही मानून घेतला हे सारकें जालें म्हण समजला. पूण आमकां हो जो टॅक्स पेयराचो फंड मिसयूज जावपाक आमी दिवपाना. आमी जाते भशेन हाची सोद घेतले कित्याक हे रस्त्यार आसा इट इज ऑन द रोड समजला. आनी तो क्लब हे केल्लो लायट सुद्दां टॅपिंग करता ते. सो आमी ऑफिशियली कितें करपाक आसा तें करतले.